माय मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमी घरा आसून हांगसर हाजीर आसात, कित्याक मोग तुमच्या काळजांनी आसा सायबाचो, आनी सायब, गोंयचो सायब आमकां सगल्यांक राखता, सांबाळटा, आमचे पासत मागता, आनी जें आमी मागलेलें आसा तें आमकां जेजू कडेन मागून आमकां फावो करता. तुमची सगळी खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत दवरात, आनी ह्या मिसाचें इंतेसां आसा तें मनांत दवरून ह्या मिसान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. भयणीनो भावनो, आमी बरीं मनशां, देवाचीं भुरगीं, त्यो आमचे सवे आसा, कित्याक बावतिस्मा वरवीं आमी ताका एकवटून आसा. आनी ह्या इतल्या दिसांनी जेजूक एकवटून आमी जियेता. तरी पूण आमी पातकींच मनशां. आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी, चालींत वो आमच्या भितरल्या मनोभावांत आमी मातशीं पयस रावता आनी हे भाशेन एकामेकाक दुखयता. तर हें पातक आमचें काडून अदीक आमी जेजूचो मोग दुसऱ्यांक दाखोवंक आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी हें पातक आमी कबूल करया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सुद्दां सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सोरपोदेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता, तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाचे एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकळूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचें मागणें आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, ह्या पास्क परबेंत आमचे उत्सुकतायेक तुवें आमकां घोटायेचें वखद दिलाय आनी आत्मीक बानपासांतली आमकां सुटोवन तुजी काकळूत बरीत स्वतंत्र भुरगीं केल्याय. तर आमकां तुज्या सर्गीच्या देण्यांनी अदीक भर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच स्वर्गार संपूर्णयेन भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून जुदेवांक म्हणलें, तुमी खुर्सार मारलोलो त्याच जेजूक देवान ईश्वर आनी अभिषेक केलो म्हूण इस्रायलाच्या आख्या घोराणें थीरपणान जाणा जावचें. हीं उतरां आयकून ताका व्हड खोंत भोगली
आनी पेद्रूक आनी हेरां धोर्मदुतांक ताणें म्हणलें, भावानो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांच्या बोगसणें जोडूंक जोण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी ताका तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान भासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्या समेस्तां खातीर. आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपूण हाडटलो तितल्याय खातीर. जायतें हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नश्ट पिडकेंतली तुमकां सोडवून जोडून घेयात. तेन्ना ताणें तांचें उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक तांच्या जोम्यांत भितर सरलो. देवाचें उतर हें. वखाणणी तुका क्रिस्ता. आमचो जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वाशीपणाचीं. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, तांच्या माय मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतलीं सोडयतलो. तोच तांकां दुखोळाच्या काळार दाणो दितलो. जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशेर आमचेर देव तुजी प्रिती. जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो संतोशाची आनी आनंदात भरीत जावया. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचेय सोबे आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा देवाक. मारिया समाधींतली लागीं रडत वेताली आनी रडटाना वडोव घालून समाधींत पळय जाल्यार धवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले. एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. आनीन तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सुम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट वळली आनी जेजू थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारिये. तिणें वळून ताका म्हणलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सोरशीं चडूंक ना. पूण म्हज्या भावांशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां.
मारिया मागदलेन गेली आनी आपणें सोम्यांक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिश्यांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जेजूक अणभवलेलो आसा. जशे भाशेन मारयेन ताका अणभवलो तेच भाशेन आमी ताका अणभवलेलो आसा. तुमच्या जिवितांत अशें केन्ना ना केन्ना घडलेलें आसा. तुमी घडयेक ताका सोदतले आसले आनी ताका उलो मारलो आसलो आनी त्या वेळार तुमकां ताचें दर्शन घडलां आसतलेंच. मोग आसलो म्हूण मारिया ताका सोदूंक वेता. ती ताका पळयना, तो थिंचून ना, पूण देवदूत तिका सांगतात, तूं ताका सोदताय, तो हांगा ना. म्हणटच ती ताका म्हणटा, तुमी तर ताका व्हेला, तुमी काडला जाल्यार म्हाका सांगात. हिंद उरलाय ताका, हांव वचोन व्हरतां ताका. आनी जेजू तिका मेळटा आनी तिका जेजू नांवान आपयता तेन्ना ताचो आवाज तिका कळटा आनी ती ताका वळखता. आतां ही घडणी ती वचोन तांकां सांगता, दुसऱ्यांक सांगता. आमच्या जिवितांत आमी जेजूक सोदता. कसो सोदता? आमकां जेजूचो मोग दुसऱ्या कडेन जाय आनी तो आमकां मेळ्ळो ना तेन्ना आमी निराशी जाता. आनी निराशी जाली म्हणटच आमी म्हणटा कांयच ना, पूण तो आसा. त्या वेळार जेन्ना आमी ताचो मोग दुसरे कडेन सोदता तेन्ना आमी रोखडेंच जेजूक उलो मारूंक जाय आनी तो आमकां मेळटलो. तो आमकां येतलो आनी म्हणटलो, कितें जाय तुका? आनी तो तें आमकां दितलो. ह्या दिसांनी आमी कितलीं जाणां ह्या कोरोना वायरसाक लागून जेजूक उलो मारता आनी ताणें आमच्या उल्याक कान दिलेलो आसा. गोंयांतूच पळयात, आमी सगळीं जाणां म्हणटा सायबान आमकां राखलेलीं आसा. कित्याक आमी ताचे कडेन विनंती केलेली आसा आनी तो सदांच आमकां राखता आनी सांबाळटा आनी तो जेजूक आमचें सगळें सांगता. भयणीनो आनी भावनो, पयल्या वाचपानूय आमी पळयलां कशे भाशेन जेन्ना आमी पातकान जियेता तितले फावटी आमी जेजूशी वचोंक जाय, आमचे पातक कबूल करूंक जाय आनी ताका सांगूंक जाय. आनी तो रोखडोच आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. बावतिस्मो आमी घेतलेलो आसा, पूण त्या बावतिस्माच्या कृपेन आमी वाडत आसा. तर असले प्रसंग आमच्या जिवितांत घडले की ना, जेन्ना आमकां जेजू मेळ्ळो ना तेन्ना कित्याक लागून मेळोंक ना? आमी मनशां कडेन सोदता. आमी देवा कडेन मनशां मदें सोदूंक जाय आनी तो आमकां तें बरेंपण दितलो. उदारपणी आमी सगळ्या जाणांक बरेंपण दाखोवया, ताचो मोग दाखोवया आनी तो खरेपणी आमकां अणभवूंक मेळटलो. ही कृपा आमकां मेळ्ळ्या पुरो म्हणून आमी सगळीं जाणां आतां थोडो वेळ हात जोडया आनी जेजूक एकवटान रावया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत येवन आमचे भितर आहा तितलें बरें आनी वायट आपणाचेर ओडून घेता. तर आमी ताका तें सगळें दिवया. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया आनी तो आमकां भितरल्यान स्वतंत्र करतलो. आमी पातकां वीण जिवंक लागतल्या आनी ताचे कृपेन बरोवन ताका आमी अणभवूंक लागतल्या. आमच्या संबंदांनी, आमच्या वावरांत आनी आमच्या जिवितांत. सगळें पासत मागया. ह्या संवसारा पासत जे आमचे आत्मीक वडील आसात तितल्याय पासत मागया. देवान तांकां कृपा दिल्या पुरो म्हणून आनी तांणी
पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान सगळो वावर केल्या पुरो म्हणून. त्याच प्रमाणे आमचे सरकारी जे फुडारी आसात तितल्यान पासत आमी मागया. तांकां देवान आपले कुरपेन बरोवन जाणवाय दिवची आनी जें बरें पळय तें सगळ्यां पासत करचें. आमच्या घरच्या पासत आमी मागया जीं कोण आतां परदेसांत आसात आनी आमचे बरोबर नात वो दुसरे कडेन आसात, तांकां आजून आमचेशी येवंक मेळोंक ना, तितल्यांकूय आमी जेजूच्या ताब्यांत करया, तांचे पासत मागया. आनी जाणीन आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा तितल्याय पासत आमी मागया. सुर्गीचे बापा, हे उल्लास आमचे तुज्या हातांत आमी घालता, पूण तूं सगळें जाणाय. तूं आमकां सगळें तुज्या पुताच्या उद्देशी फावो कोत्ताय. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दी आनी आमकां तुजे जाणवायेनूय भर. हें सगळें आमी मागता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा, सृश्टीच्या रोशनारा, आमी तुका दिनवासता आनी तुवें उदारपणान दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. देवाचो पूत आमच्या मनशा सोंब्याचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदकाचे दाका सोऱ्यांचे खुणे वरवीं आमी ताच्या देव सैमांत वांटो घेवंक पावूं. सर्वेस्परा, सृश्टीच्या रोशनारा, आमी तुका दिनवासता आनी तुवें तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाख वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. सर्वेस्परा देवा, ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या आनी आमच्या खोटेपणांतलो आमकां निवार सर्वेस्परा आनी आमकां पातकांतली नितळ कर. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुर्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोणवाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी इबाडिना जावच्याक आनी सर्गीचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं, तुमचेंय सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोभ निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमचे मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार, पवित्र पवित्र पवित्र. दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवांत. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय.
बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू, आमी हो उंडो खातांव आनी हे कालशींतलें पियेतांव तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टांव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. ह्या वेळार जी आमची मेलिल्लीं आसा, लागशिल्लीं आनी पयशिल्लीं, आमची आनी दुसरीं, इतलो हजारांनी लोक मेलोलो आसा, तितल्यांची देवान काकलूत करची म्हणून आमी तांचे पासत मागया. तांकां आनी तुज्या वतीन मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये, देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर, बागयोन फ्रांसीस शावेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू हे मागणें आमचे सवे म्हणटा. ताणें आमकां शिकयलां ताचें मागणें. पूण होच जेजू जो आमचे सवेन जिवंत आसा, तो हे मागणें म्हणून आमकां सगळें बरेंपण फावो करता. तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. तर आमी कितें करचें? आमी ताका एकवटोन हें मागणें म्हणचें. आमी सदांच म्हणटा, तर आतांय तेंच म्हणून आनिकूय आमचें जिवीत जेजू सवें खोलावया आनी सगळीं जीं आमचीं इंतेसां आसात तीं मनांत धरून आतां बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतलीं आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरुमदुतांक पळय आनी हे वेळार सगळीं जीं ह्या मिसांत वांटो घेतात तितल्याय पासत आमी शांतीन बोर म्हणून तुजे कडेन विनंती करता. आमच्या पातकांचेर पळय नाका, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोव्या आसूं. एकामेकाक जेजूक एकवटोन शांती दिवया. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमी जेजूक ह्या वेळार तुमच्या काळजान घेतला. तुमी हांगसराचेर नान कुडींत, पूण तुमच्या ओतम्यांत आनी मनांत तुमी हांगसर आसून जेजूक तुमी स्विकारला. तुमच्याय काळजांनी तो आतां आसा आनी तो तुमकां भितरल्यान सान घोटाय दिता. आमी सगळीं जाणां जेजू सवें एक आसा. तो एक पुऱ्यान मनीस, एक पुऱ्यान आमचो भाव भयण ताका एकवटली जाल्यार तांचे उदेशी सगळ्या जाणांक एकपणाचो अणभव मेळटा. तो त्याच अणभवांत आमी धीर आनी आदार घेवन आमची पावलां फुडें मारया. आनी ताका सगळेंच आमचें जिवीत समोर पळोवया. घे दोनया म्हजी शक्ती, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. सोर पदवेदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडा खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना करता. ती कोणवाळेन
आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराखाल येवंक हे पिडेक लागून दोगतोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीन येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुंडाईक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तें पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मागुया. सोरपोदेदारा देवा, आमच्या भोव मोगाळ बापा, पवित्र स्नानांत एक अमोलीक देणें तुवें आमकां फावो केलें. तुजींच भुरगीं आमकां करून तुजो माय मोग आमकां चाखून दिलोय, तर आमकां आमचीं काळजां स्वर्गांत तुज्या सूख भोगूंक तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं, तुमचेय सगळें आसूं. आनी सोरपोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francis Xaviera, voda cura, radis amcia mogan, las lolia, besaungal saiba, desargoincia, sambalung sodankal, gopan tuja, besaungal saiba, संसारारामच्या सांबाळूंक सोदांकाल गोपान तुज्या.